नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन. दक्षिणेक उमेदवार ना बीजेपीची खाना म्हूण दिगंबर तवडकरान तिकेट न्हयकारली. पाटकर म्हणटा सीईसी बसके उपरांत काँग्रेसीचे उमेदवार जाहीर. विजय म्हणटा इंडी उमेदवार काँग्रेसीचे. पैसे खंय कशे इन्व्हेस्ट करप चडशा जाणांक खबर नासता. 99% बायलो अर्थीक फ्रॉडाच्यो शिकार. मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्णते बरोबर अर्थीक साक्षरताय जाय. बेतोडे जाल्ल्या फायरिंग प्रकरणात फोंडे पुलिसांनी तिगांक केली अटक. एकलो शांतीनगरांत रावपी, दोग बिहारांतले. पुलीस तपास म्हणटा फामिलीच्या वादांतल्यान फायरिंग. शेल्डे आनी कुंकळे सबस्टेशनाचे मेंटेनन्साक आयतारा 17 मार्चाक मेगा शटडावन. काणकोण, सांगे, केपें, धारबांदोड्या, फोंड्या साश्टीत कांय वाठारांनी सकाळीं 7 ते दनपारां 1 वीज पुरवण बंद. करासवाड्याक तोंडाक तोंड लागल्या उपरांत टॅक्सीवाल्याच्या दोगांक मोखून फुजो. पार्किंगाचेर वाद, दोग जखमी. टॅक्सीवालो कोलवाळे गाडी पार्क करून पळ. गोंयांत हरोन सर्विसीसान 5वे फावट संतोष ट्रॉफी उखल्ली. अरुणाचलांत फायनलींत सर्विसीसाचो बेजार खेळ. भारतान टेस्ट मॅचीत इंग्लंडाक मारून सिरीज 4-8-1 जिखली. 100वी टेस्ट मॅच खेळपी आर अश्विनाच्यो 5 विकेटी. कुलदीप मॅन ऑफ द मॅच. यशस्वी जयस्वाल मॅन ऑफ सिरीज. बीजेपी कडेन दक्षिणेत उमेदवार ना. बीजेपी जिखना म्हूण दिगंबर कामतांनी तवडकरान तिकेट रिजेक्ट केल्या. 4 दिसांत सीईसीची बसका जाता. ते उपरांत दोनूय उमेदवार जाहीर म्हूण काँग्रेसीचो पाटकर सांगता. विजयान एआयसीसीचो निरीक्षक माणिकराव ठाकरेची गाठ भेट घेतली. विजय म्हणटा इंडी उमेदवार खंय काँग्रेसीनच थारावपाचे. आमची आता चर्चा जाल्या. आमचे इन्चार्ज ऑल्सो इज देयर. नाही, आमची लास्ट टाइम आम्ही CLP आणि हांव आमी गेल्ले आमची स्क्रीनिंग कमिटीन. वी हॅव डिस्कस्ड. नाव वी आर वेटिंग फॉर द CEC टू हॅपन. येता ते काही दिसा भितर आय मीन इन दीस नेक्स्ट 3-4 days देर इज अ CEC विच इज देर. आणि आमच्या इन्चार्जान सांगला तशें की वी हॅव डिसायडेड दॅट दोनूय सिटां बरोबर आमी डिक्लेअर करतले. ना तशें ना तें. सी बीजेपी कित्याक डिक्लेअर करना तर? बीजेपी कडेन आज कॅन्डिडेट ना मरे साऊथ गोवान. आमचे कडेन आसा म्हण ते आज रेटल जाल्या न्ही. अरे तांणी सी प्रदेश इलेक्शन कमिटी जेन्ना बसता, जेन्ना थंय अध्यक्ष बसता राज्याचो, मुख्यमंत्री बसता आनी 4 नांवां वता. त्या 4 नांवांतले 2 जण म्हणटा आमकां तिकीट नाका. कोण ते? दिगंबर कामत आणि स्पीकर रमेश तवडकर म्हणटा आमकां भाजपाची तिकीट नाका. म्हणल्यार हाजो अर्थ कितें? बिकॉज दे नो दॅट दे कॅनॉट विन. दे आर लुजींग. दॅट्स वाय दे हॅव डिनायड. मागीर मिटींग वयर वता, दिल्लीक मिटींग जाता आनी ते हांगा येवन सांगता ना आतां आमी महिलांक दिता. पयर तुमी आतां 2019 ढोल वाजयता मरे की आमी साऊथ गोवा ह्या फावट जिखतले म्हणून. सो 2019 ते 2024 5 वर्सां तुमकां कॅन्डिडेट मेळना. मजगती विजय सरदेसाय म्हणटा काँग्रेसीन तिकेट कोणाक दिवप ताचेर आपलो रोल ना. कोणाक तिकेट दिल्यार जिखपाक शकता ताचेर आपूण फकत सल्लो दिवपाक शकता. I have no deciding candidate. I have made one remark with regard to a particular candidate who may be considered by the Congress. Beyond that, I don't want to repeat it again. I was not there for the meeting of the India Black partners in the last few days because I was away for a function in Delhi. So I've just made a courtesy call on Mr. Manikram Thawai. The decision is left to the Congress. It is not our suggestion. But what our apprehensions are what we have made it known. Suggestion akka ticket दी म्हणून हांव सांगना. कोणाक तिकीट दिल्यार कशें कितें जावंक शकता वायट
तें सांगप आमचें कर्तव्य जाता. दीस इज अ टॅक्टीक, इट इज अ स्ट्रॅटेजी. मे बी द काँग्रेस इज वेटिंग फॉर द BJP टू डिक्लेअर. मे बी द BJP इज हॅविंग मेनी काँग्रेसमॅन who want a ticket for a congressman rather than for a BJP. So there are lots of things. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आणि स्वप्नील तारी. कश्टाच्या पयशांची खंय कशी गुंतवणूक करप हें चडशा जाणांक खबर नासता. अर्थीक फ्रॉडाची शिकार 99% बायलो असतात. मुख्यमंत्री बायलां दिसा घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत उलयलो. स्वयंपूर्णते बरोबर अर्थीक साक्षरताय जाय म्हूण मुख्यमंत्र्याचो नारी शक्तीक सल्लो. ती बायलांकडे पयशे असले काय ते कितें करूं आनी कितें ना हें कळना. आनी कितें करूं आनी कितें ना किंवा इल्ले सुद्दां कॉन्ट्रिब्यूट करतात. म्हणजे हांव म्हयन्याक 500 रुपयाच घोवा कडल्यान वाचयता आनी ते पयशे सांबाळून दवरता अशें तांकां दिसतात. बट रॉंग इन्वेस्टमेंट केल्ल्या कारणान बऱ्याचशा जाणांच्या बायलांचे पयशे हांव जर आतां सांगपाक गेलो जाल्यार त्या संजीवनी पासून आतां पर्यंत कोट्यांनी पयशे 100 कोटी पेक्षा चड पयशे हे बुडयल्या. आनी 100 कोटी पेक्षा चड पयशे जे बुडयल्यात थोड्या जाणांक हांसोंक येता, थोड्या जाणांक रडोंक येता. पूण हांवें कित्याक सांगता, गोंयांतले 100 कोटी पेक्षा चड पयशे जे बुडल्या तितूर 99% पयशे बायलांचे आसात. त्या खातीर फायनान्शियल लिटरसी आसप खबर आसपाक जाय. आपूण पयशे खंय दवरप, आपूण पयशे खंयच्या म्हयन्याक जरी घातले 100 रुपया जाल्यार ते खंय इन्वेस्ट करप. खूब जाणां घरा कडेन येवन पयशे व्हरता म्हूण व्हरता. आतां पर्यंत म्हाका जवळपास 4 जाणांनी तरी सांग, म्हणजे आमचे 40 कोटी उरल्या, आमचे 35 कोटी उरल्या हे सांगपा खातीर 5 ते 6 ग्रूप तरी रुटीन येत आसा. हांव अजून त्या कॉपरेटीव सोसायटीचे सांगना हे जे पयशे तुमी त्या वेगवेगळ्या हातूंतल्यान जमा करून म्हयन्याच्या म्हयन्याक दवरताले ते पयशे बुडल्यात, तुमचे कश्टाचे पयशे बुडलेले आसा. हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण जावपाक जाय म्हणटा, आमचो स्वयंपूर्ण करण्या फाटीमागचो उद्देश तुमकां सगळ्या दृश्टीन स्वयंपूर्ण करप. फायनान्शियल लिटरसी तुमकां खबर आसप गरजेचें आसा. ही जर फायनान्शियल लिटरसी म्हणजे आमकां पयशे खंय डेपोजीट करप किंवा कोणा कडेन दिवप, कितल्या विश्वासान दिवप हे जर कळना जालें जाल्यार अशेच पयशे जे आसा पळय न्हू कितलेशेच मोठ्या प्रमाणात बुडटले. खूब जाणां आसात जे लुटूकूच बसलेले आसात. म्हणजे पयर म्हाका सांगपाकूय वायट दिसता, गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून आतां पर्यंत हांवें 3 जाणांक भितर उडयली, भितरली 2 जाणां चड बायलां आसात. बेतोड्या फायरिंग प्रकरणात फोंडे पोलिसांनी 3 धरले. फोंडे शांतीनगरांतलो देविदास मसूरकर आनी बिहारच्या 2 अटक. प्रवीण कुमार आनी प्रभात पासवान बिहारी. फायरिंग करपी खंय ते दोगूय. शुक्रारा सकाळीं स्कुटरीन उसगांवच्यान बोरये वतना सचिन कुट्टीकाराचेर फायरिंग. मसूरकराच्या फामिली कडेन ताचो आदलो वाद. हो जो देविदास मसूरकर आसा हो एल्युमिनियम वर्क फ्रेम करता आनी सगळे बाकी इंडस्ट्रीज जावं खंयचे कोणाक जाय जाल्यांक बी तेन्ना लावपाक तो दिता. हाजे कडेन वर्कर्स आसा हू आर नेटीव ऑफ बिहार, की हाच्या बरोबर 2 जे बिहारचे भुरगे काम करता, प्रवीण कुमार पासवान आनी प्रभात पासवान. हांच्यांनी हो दोगांयनी विडो उचलिल्लो हाच्या सांगण्या प्रमाणे. सो कॉन्स्पिरसी तांच्यांनी जाल्ली आनी ही कॉन्स्पिरसी करता आसतना देविदासान तांकां 60,000 रुपयाचे पयशे दिल्ले. तितूंतले 45,000 ऑलरेडी दिले पावले. हो घेवन जो प्रभात पासवान आसा हो बिहाराक गेलो एंड ऑफ डिसेंबर 2023. 23 डिसेंबराक तो हांगाच्यान गेलो, बॉम्बे गेलो. बॉम्बेच्यान 24 पटना गेलो, तो ट्रेनीन गेलो आनी थंयच्यान येता आसतना पिस्टल घेवन आयलो, फायर आर्म घेवन आयलो एलोंग वीथ एम्युनिशन, 10 एम्युनिशन. आनी ताणें ही सकाळ फुडें रावलो, ताका गाठलो आनी हे फायरिंग केली ताचेर. आमी देविदास मसूरकराक ऑलरेडी अरेस्ट केल्लो आसा आनी लेट नायट राती. आनी आज आमी सकाळी 2 प्रवीण कुमार पासवान आनी प्रभात पासवान हे नेटीव ऑफ बिहार हांकां दोगांयकूय रावंड अप केल्ले आसा. तांकां ऑलरेडी अरेस्ट केल्ले आसा. तांचे कडल्यान जी मोटरसायकल स्कूटर यूज केल्ली ताका फॉलो करपाक आनी फायरिंग करपाक हिवूय आमी रिकवर केल्ली आसा. सचिन इज अ ड्रायव्हर, हो 33 वर्सांचो भुरगो आसा, अनमॅरीड. ही इज अ ड्रायव्हर, ही इज ड्रायव्हिंग कमर्शियल व्हेहिकल. ह्या प्रकरणानूच आमचे कडेन कंप्लेन आसा जी आमी तुमकां मोटीव जो सांगिल्लो आसा इल्लिसीट रिलेशनशीप म्हणून मातशी हाज्या बद्दल आमचे कडेन कंप्लेन आयिल्ली आसा.
आमकां गाडयेन सुमार 10 ग्राम गांजा मेळिल्लो आसा ताज्या. ओके, सो आतां जेन्ना तो भितर आसा, ICUन आसा, सो जेन्ना तो बरो जावन मातसो डॉक्टर डिस्चार्ज दितलो ताजेर हाजेरूय इन्वेस्टिगेशन वतलें आनी आमकां मेळिल्लो आसा 10 ग्राम गांजा सुमार मेळिल्लो आसा गुन्हो दाखल जातलो आवड गांजा गुंतो. शेल्डे आनी कुंकळे सब स्टेशनाच्या मेंटेनन्साक लागून दक्षिण गोंयांत फुडल्या आयतारा 17 मार्चाक मेगा शटडावन. सकाळीं 7 ते दनपारां 1 मेरेन वीज पुरवण नासतली म्हूण वीज खात्याची जाहीर कळोवणी. काणकोणा, सांगे, केपें आनी धारबांदोड्या, फोंडे, साश्टीच्या कांय वाठारांनी फुडल्या आयतारा वीज पुरवण नासतली. करासवाड्यार वादांतल्यान टॅक्सीवाल्याचो हीट अँड रन. थिवी रेल्वे स्टेशनार पार्किंगेक तोंडाक तोंड लागल्या उपरांत 2 जाण टॅक्सीवाल्याक खंय फॉलो करताले. करासवाड्यार टॅक्सीवाल्याच्यो तांकां मोखून फुज्यो. टॅक्सी कोलवाळे पार्क करून दवरल्या. स्कुटरीन फॉलो करपी सुनील आनी सुधीर साहानी जिल्लो हॉस्पिटलांत. पुलीस केस जाल्या. तो टॅक्सी घेवन थिवीच्यान रेल्वे स्टेशना वयल्यान म्हापसा सायडीन येतालो. थिवी रेल्वे स्टेशन आहा थंय तो पॅसेंजरांक बी घेतलें. थंय जे पे पार्किंग घेता तेंच्या कडल्यान तेजे तोंडार तोंड जालें आनी हाणें पयशे दिवपाक रिफ्यूज केलें. मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे जो टॅक्सीवालो आसा आनंद म्हणून तो टॅक्सी घेवन पॅसेंजरांक घेवन थंयच्यान म्हापसा येवपाक भायर सरलो आनी करासवाड्या पावतात. आम्यांनी हांगासर जे पे पार्किंगवाले आहा सुनील साहानी आनी सुधीर साहानी हे तांकां फॉलो करताले. बट जो टॅक्सीवालो आसा आनंद ताका कळ्ळें की ते आपल्याक फॉलो करता. त्या टॅक्सीवाल्यान तांकां हिट करून थंयच्यान पळ काडिल्ली आसा. आनी जे फॉलो करताले आमचे पे पार्किंगवाले सुधीर आनी सुनील तांकां इंजरी बऱ्यो जाल्ल्यो आसा. आनी मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे जो टॅक्सीवालो आसा आनंद त्याने हिट करून तांकां करासवाड्या इंडस्ट्रियल इस्टेट थंय त्याने गाडी पार्क केल्या आनी थंयच्यान पळ काडिल्ली आसा. आनी पुलीस तो आनंद आहा टॅक्सी ड्रायव्हर ताका आतां सोदतात. तेणें फोन बी बंद केल्लो आसा पूण सद्या पर्यंत तेजी कांय इन्फॉर्मेशन पुलिसां खातीर लागिल्ली ना. आतां फ्युचर इन्वेस्टिगेशन कोलवाळे पुलिसांनी चालू आसा. स्टुडंटा खातीर सौरभ. कोमुनिदाद कोड बदलून सरकार भायल्या लोकांनी अतिक्रमण करून बांदिल्लीं घरां साल्वार करूंक सोदता. आरजीचो आरोप. बीजेपीची वोट बँक साल्वार करूंक ही सगळीं कारस्थानां. आमदार विरेश उलयला. अतिक्रमणाचेर कारवाय करची म्हणून आरजी मागता. आरजीचो अजय खोलकार म्हणटा 2027त एसटीक राजकीय आरक्षण मेळप शक्यच ना. कोमुनदाद कोडात बदल करून सरकार भायल्यांनी अतिक्रमण करून बांदिल्ली बांदकामां कायदेशीर करूंक सोदता. आरजीचो आमदार विरेश बोरकार उलयलो. हो अमेंडमेंट जो आसा तो फक्त भायल्यांक लागून हाडपाक सोदता. फक्त भायल्यांक लागून. ज्या भायल्यांनी इनलिगली आमचे जागे हडपल्या, गोंयकारांचे जागे खाल्लेले आसा आनी जे गांवकारी सिस्टम जो आसा तो गांवकारी सिस्टम आमच्या जाणट्यांनी आमकां राखून दिल्लो तो मागीर पुर्तुगीज येयले तेन्ना कोड ऑफ कोमुनिदाद जालो आनी आयज तो कोड ऑफ कोमुनिदाद आसा. पण कोड ऑफ कोमुनिदादीन तुमी आयज भितूर घुसोवंक सोदता आनी ते भितूर घुसून हे आमचे गोंय सोंपोवपाक सोदता. ज्या आमदारान आपणाच्यो जो इनलिगल स्लम्स, इनलिगल बस्तीज ह्यो राखपाक जाय, इनलिगल वोट बँक जी आसा ती राखपाक जाय, हे खंय ना खंय हे साल्वार करपाक सोदता. मजगती अजय खोलकार म्हणटात 2027 पयलीं एसटीक आरक्षण मेळप अशक्य. आनी हेजेर आनंद दिसतो जालो की अशें दाखयलें बीजेपीन की आमकां एसटी रिजन आतांच मेळ्ळें. मात तशें ना. जे तूं डिटेल्स पळोवंक गेलो अशें दिसता की 2027 आमकां एसटी रिजर्वेशन कशेंच मेळपाक ना. हे कित्याक ते तुमकां सांगता. हे बील आसा 2024 बील. आतां हो कायदो न्हू, हो एक्ट न्हू. आनी तेंच्यांनी कितें सांगलां नेक्स्ट जो लोकसभा सेशन जातलो म्हणजे आता जे पार्लमेंटरी इलेक्शन जावन ते सेशन जातलो, कोणाचो तो गव्हर्नमेंट येतलो ते आमकां खबर ना. मोदी येतलो काय खबर ना, कॅबिनेट येत तितलें काय खबर ना. सो हे प्रेस नोटान बरयला की नेक्स्ट जो पार्लमेंट सेशन येतलो आफ्टर लोकसभा इलेक्शन तेन्ना हे बील प्लेस जातले. मागीर ते बील प्रेसिडेंटाक वयतले आनी मागीर तो कायदो जातलो. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. म्हापशा बाजारांत पायपलायन फुटिल्ल्यान बाजारांत बुट्टी.
कांय जाणांच्या दुकानांनी उदक घुसलें, थळावे म्हणटा गटारां तुंबल्यांत. पालिकेन लक्ष घालून गटारां जाग्यार घालचीं. आज सकाळी फुडें बाजारान सादारण कोल्ड ड्रिंकाचे थंय एक व्हडले नळाचे पायप फुटले. पायप फुटून अख्ख्या बाजारान उदीक जालें. थोड्यांच्या दुकानान गेले, थंय भायर बसता तेंचे सगळो माल चिकचे येत जाल्यार हांव म्हणटा ही परिस्थिती आतां जर पायप फुटोन जर अशें जाता जाल्यार पावस पडटो काय कितें जातलें. पावसाचें उदीक जर अशें येत जाल्यार अख्खे बाजार बुडटलो. तेन्ना हांव मुन्सिपालिटी कडेन मागता की गटार पयलीं साफ करा, हे आतां रस्तो करच्या पयलीं इतकेंच तेंच्या कडेन मागता. सो ते केन्ना सकाळी कितल्या वरांचेर सकाळी आतां हांवें ते वेंडरांक विचारलें, ते म्हणटा आमी येवच्या पयलीं म्हणजे ते खंय 5:30 येयला, तेच्या पयलीं हांगा उदीक म्हाका दिसता ते स पयलीं कितें तरी जालां आसतलें. आतां वेंडरांक विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें म्हाका की आमी येवच्या पयलीं हांगा उदीक भरलेलें म्हणून. सो ते काम करतना फुटला म्हणटा तुमी. काम करतानाच म्हणजे हे करतना कितें तरी जालां आसतलें, तेन्ना लिकेज जालें, तेंच्यांनी बरोबर पॅकींग करूंक नासतलें न्हू. ते आतां ते फ्लो जालो व्हडलो. मागीर हांवें तशेंच कितें केलें, म्हाका हांव शॉपार येयलो 8 सुमार, कळ्ळ्या उपरांत मागीर मार्केटचो चेअरपर्सन आहा न्हू आशिर्वादाक फोन केलो. आशिर्वादाक मागीर PWD म्हणलें तेन्ना आतां हें उदीक बंद केलें. सो लुकसाण जालां शॉपांचें. हां शॉपांचें लुकसाण बी. लुकसाण म्हणजे अजून सारकी हें येवंक ना, लोकांनी दुकानां उगडूंक ना न्हू, तेन्ना मागीर कळटलें कितें जालां. तेन्ना हांव CP कडेन मागता, आमदारा कडेन मागता की गटाराचेर लक्ष दिया पयलीं, मागीर रस्ते करा. सगळें म्हणल्यार इतकें ह्या उदकान जर अशें जाता जाल्यार पावसान कितें जातलें हांगा. कदंब कर्मचाऱ्यांच्यो चडश्यो मागण्यो तडीक लागल्यो. सोमारा मुख्यमंत्री कबलातीचेर खंय सय मारतलो. आमी आमचें आंदोलन फाटीं घेता म्हणून आयटकाचो फुडारी सुहास नायक उलयला. 7th पे सयत बाकीच्यो मागण्यो तडीक लागनात म्हूण कदंबाचे कर्मचारी फाटले कांय दीस आझाद मैदानाचेर आंदोलनाक बशिल्ले. डिमांड फुलफील जाली म्हणून तेंची डिमांड्स फुलफील जाली सर तेंची. First, we want to thank the Chief Minister of Goa because he has timely intervened. आणि ताणें आमकां हाज्या पयलीं व्हरून सांगिल्लें की आय विल रिजॉल्व द इश्यूज म्हणून ताणें ओरल आमकां सांगिल्लें की आपूण इश्यू रिजॉल्व करता म्हणून. आनी जेन्ना आमी सगळ्या कामगारां कडेन परत आयले तांच्यांनी सांगलें की till the management of Kadamba signs an agreement with you, we will not suspend our agitation. So that message was sent to the Chief Minister. We respect the word of the Chief Minister and we thank him on behalf of all the Kadamba workers for timely intervening in this matter and resolving this problem. सगळे कांय प्रश्न मिटोवंक नात पूण थोडे फार प्रश्न मिटलेले आसात. मुखेलमंत्र्यान आमकां सांगलां की इमिजिएटली on Monday the management of Kadamba will sign an agreement with the Kadamba Employees Union. गोवा मायल्सान गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्किमी सकयल 50 गोंयकारांक टॅक्सी दिल्यो. गोवा मायल्सान आतां मेरेन 100 कोटींचो बिझनेस केला म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. 1000 लोकांक टॅक्सी पात्रांव करपाचें सरकाराचें टार्गेट. सामान्य गोंयकारांक गोवा मायल्स आनी गोंयच्या टॅक्सी पात्रांव स्किमीचो फायदो जाला म्हणून माविन सांगता. गोंयचो पात्रांव ही स्कीम गोवा मायल्स हांच्यानी लॉन्च केली आणि खरें म्हटल्यार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिनो हांच्या तकलेंतल्यान आयिल्ली ही योजना आणि उत्कर्ष दबाले आणि ताचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सगळे जाण व्यासपीठाचेर बसल्यात. तेणे जो सांगलो की 100 कोटीचो बिझनेस टॅक्सीकारांक फक्त एका वर्साच्या भितर दिलो. डेलीच हांव टिका करिना बट प्रत्येक जाण जो टॅक्सी घेतला तूं कित्याक घेताना टॅक्सी म्हणून दुसऱ्याक म्हणटा तूं आनी घेवं नाका, तूं ह्या धंद्यान पडूं नाका. बट सगळ्यांनी ह्या धंद्यात येवचे आणि तेय बी सगळ्यांनी प्रोफेशनली बिझनेस करचो आणि आपूण प्रोफेशनली करता आसतना ताचो GST सुद्धा पेमेंट करचो. म्हणजे एखादो आमचो टॅक्सीचो पात्रांव आज इन्कम टॅक्सूय फारीक करता आणि GST फारीक करता हे पळोवन खूब बरें दिसता. आणि खरोखरूच आज जेंकां टॅक्सी मेळटले त्या सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तुमी लेटर तुमच्या खातीर ताळयो मारात. गोंयांतल्यो जवळपास आयज पर्यंत मोर दॅन 350 फॅमिलीज तांच्यानी ताका सपोर्ट दिलो, आधार दिलो आणि ज्या फॅमिलीचेर आमी म्हणटा की पुराय तांच्यांनी केन्नाच अशा पद्दतीची स्वताची गाडी आसतली आणि त्या गाडयेंतल्यान इन्कम येतलो हेंय स्वप्न पळोवन नासलो. ताच्या ह्या गोवा मायल्सच्या बिझनेसाक हांव सुयेश चिंतिता. ताका पुराय तेंको सरकारा कडल्यान हाज्याय फुडें जो तेंको जाय
तो डेफिनेटली सरकाराच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी पुराय सरकारा कडल्यान ताका तेंको मेळटलो. आमचो टार्गेट आसा 1000 लोकांक टॅक्सीचे पात्रांव करपाचे. 1000 लोकांक इनोव्हेटिव्ह स्कीम जी अख्खे भारतात सुद्धा हुई नासली आम्ही ती हांगा येवजिल्ली. आणि युनिक स्कीम कितें? ही युनिक स्कीम एक पैसे ना घालता एक गरीब लोकांक एक एंटरप्रेनर करपाक एक पात्रांव करपाक ही स्कीम केली. मुख्यमंत्री गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम म्हूण आख्खे आज ते फांकारता. भारत आड इंग्लंड टेस्ट सिरिजांत 5वें आनी निमाणे टेस्टींत भारतान इंग्लंडाक 1 डाव आनी 64 रनांनी मारून सिरीज 4-8-1 आपल्या नांवार केली. कॅप्टन रोहित आनी शुभमनाच्यो सेंच्युरी जाल्यार आपली 100वी टेस्ट मॅच खेळपी आर आश्विनान 5 विकेटी काडल्यो. निमाणे मॅचींत मॅन ऑफ द मॅच कुलदीप यादव, यशस्वी जयस्वाल मॅन ऑफ सिरीज. कुडचड्यार 2024च्या आमदार खेळ महोत्सवांत खेळगड्यांचो बरेपैकी रिस्पॉन्स. शुक्रारा बुद्धीबळ आनी बॅडमिंटन सर्त जाली. जैतिवंतां सयत बाकीच्या खेळगड्यांनी आमदार निलेश काब्रालाचे उपकार मानले. आज आमची अशी बुद्धीबळ स्पर्धा आणि आमचे सगळे कुडचड्यावयले सगळे भुरगे बरे एन्जॉय जाले. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या काब्राल सराक हो टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक एक बरो भुरग्यांक प्लॅटफॉर्म दिवपाक ताजो प्रमुख हात आसा. चॅस टुर्नामेंटाक हांव रनर्स अप जालो. हांव सर निलेश काब्राला थँक्यू म्हणटा आनी म्हगेलो म्हाका शिकोवपाचो संजय सराकूय थँक्यू म्हणटा. आमदार खेळ महोत्सव जिखलो चॅस टुर्नामेंट. सो हांव पयलीं म्हणल्यार काब्राल सराक थँक्यू म्हणटा. तेणें आमकां खेळपाची हांगा ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी हांव 4 रावंड खेळ्ळो हांगा कुडचड्यार जाल्लो चॅस टुर्नामेंट आमदार खेळ महोत्सव 2024 आमचे निलेश काब्रालान ऑर्गनायज केल्लो. आज खूब बरो जालो आनी हांव ह्या टुर्नामेंटाक सेकंड आयलो. चॅस टुर्नामेंटाक हांव इन अंडर 18 कॅटेगरी फर्स्ट आयला. म्हाका खूब बरें दिसता आनी मेन म्हणल्यार ह्या टुर्नामेंटाक म्हगे सगळ्यांत इंटेन्स रावंड म्हणल्यार अशें कांय नाशिल्लें. कुशोरेम कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे प्लेयर्स आशिल्ले तांकां हांगा टॅलंट दाखोवपाक चान्स मेळ्ळो. तशेंच भारतीय जनता युवा मोर्चाक धन्यवाद म्हणटा. एंड हो जो स्पोर्ट्स क्लब आसा दॅट इज शायनींग स्टार्स तांकां सुद्दां धन्यवाद म्हणटा. हांव युवा मोर्चाचे आभारी आसा की तेंच्यांनी आमकां एक संद दिली की हांगा येवन आमी आमचे टॅलंट तुमच्या मुखार प्रस्तूत करपाक शकतलीं. हांव स्पेशल थँक्स टू सर निलेश काब्रालाक दिवपाक सोदता. तेंच्यांनी आमकां एक व्हडली संदी दिली आनी हांव तेंकां मागता की तेंच्यांनी एवरी इयर अशेंच हे कॉम्पिटिशन दवरचें सो दॅट आमकां सगळ्यांक अशी संदी मेळटली. हो भव्य असो टुर्नामेंट. म्हगेले स्पेशल थँक्स सर निलेश काब्रालाक जेंच्यांनी हो इतलो बरो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक हेल्प केली. आनी तशेंच BJYM टीम जेंच्यांनी इतलो बरो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो तांकांय म्हगेलो धन्यवाद. आनी हांगा जितले प्रेक्षक बशिल्ले तांकांय धन्यवाद. संतोष ट्रॉफी 2024ची फायनल जिखून ट्रॉफी सर्विसेसाच्या नांवार. गोंयच्या पंगडान सर्विसेस आड बरो खेळ केल्लो. मात हे आदी 4 फावट चॅम्पियन्स आशिल्लो सर्विसेस पंगडा मुखार जैत जोडप गोंयाक शक्य जालें ना. अरुणाचल प्रदेशाच्या गोल्डन जुबली स्टेडियमाचेर मॅच जाली. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.